अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. जेजू क्रिस्त तेई मोगाच्या भाव भयणीनो, एप्रिलाची 1 तारीख आमी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आचरण केलें. एप्रिलाची 8 तारीख आयतारा दैवी काकुळतीचें फेस्त सगळ्या संवसारा बरो आमी आचरण करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक हें दैवी काकुळतीचें फेस्त? देवाच्या काकुळती विणें आमी कितेंच करूंक साद ना. आज हांव वाचून आसा जाल्यार, तुमी वाचून आसा जाल्यार ती देवाची काकुळत. आज आमकां हर एकल्यांक देवाची काकुळत जाय. पवित्र सोल्यांत आमी पळोवया. देवान आमचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमचे खातीर ताणें पाठयलो म्हूण जुवांचो वांजेलो 3रो अवस्वर वळू 16 सांगता. कित्याक? आमकां तीर्प दिवंक न्ही, बगार आमकां सोडवण दिवंक. काकुळतीचो अर्थ कितें? त्या काकुळतींत सोडवण आसा. उदाहरणां सांगचें जाल्यार लुकाचो वांजेल 18वा अवस्वर वळ 35. तुमी काण वाचा, थंय 2 गडितां आमी वाचता. ती म्हज्या लेकार काकुळतीचीं गडितां. एक बर्तिमेवाक दिश्ट दिल्लें गडीत, म्हळ्यार दोळ्यान कुर्ड आल्ल्याक दिश्ट दिल्लें गडीत. आनी एकलो अत्म्यान कुर्डो जाल्लो जाकेव, ताका दिश्ट दिल्लें गडीत. बर्तिमेव बोब मारता. संवसाराक ती बोब म्हूण आयकता, पूण ती काकुळती खातीर मारलेली बोब जावन आसा. तो म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजेर बिरमोत पाव. आमी कितें म्हणटा? तो बिरमोतीचो दर्यो, काकुळतीचो सागोर. आनी ताचे थंय काकुळतू, ताचे तावन काकुळतू वाळटा. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, तो थंयच रावलो आनी ताणें बर्तिमेवाक आपयलें आनी ताका दिश्ट दिली. ताची काकुळतू ताचेर फांकयली. आनी एकलो जाकेव, आमकां वता जाकेव मोठो मनीस, पयशे आसलो, दुडू आसलो, अधिकार आसलो, समाधान नातलें. जेजूक सोदून तो गेलो, रुखार तो सोडलो आनी जेजूक ताणें पळोवचे पयलें जेजून ताका पळयल्लें. ती दैवी काकुळतो. आमी देवाक पळोवचें न्ही, देव आमकां पळयता. आमी देवा थंय वेचे न्ही, देव आमचे थंय देवून आयला. त्या खातीर आमकां देव बारी भोव लक्षिल्ल्यान आसा. दैवी काकुळतो ताजो अनुभव आमी जोडी जाय. कशें जाकेवान, कशें बर्तिमेवान जोडली, तशें आमी ती जोडी जाय. जाकेवाच्या घरा जेजू येता. जेजू ताका तूं पातकी, तूं सुंकागार, तूं तशें अशें कितेंच सांगना. जेजू ताजो मोग करता. त्या मोगांत दैवीक काकुळट आसली. आनी जाकेव बदलता, बर्तिमेव बदलता, सुवार्थीक जातात ते. जेजूची सुवार्थ परगट करतात ते. तांच्या फाटलें जिवीत सगळें देवाची काकुळट पुसून काडटा आनी तांकां नवें आशिर्वाद, नवें बेसांव दिता. मार्कोचो वांजेलो 2रो अवस्वर वाचया पळया. 100 जाण आयले, उकूल नाण्ण आयले. कोणाक? आरिगाराक. आनी घरांत हांवन ताका देंवयलें सकल. जेजून पळयलें आरिगाराक, ताजी काकुळट, ताजी बिरमोत. तो पावलो आनी म्हणूंक लागलो, तुजीं पातकां बोगसलीं. पळया, कोणाक साद आसा पातकां बोगसूंक? कोणाक बोगसाणें दिवंक साद आसा देवाच्या पुताक शिवाय? तो आमची पातकां मेजिना. तो आमकां शिराप दिना. तो शिरापा तावन, पातकां तावन आमकां सुडका दिता. ती दैवी काकुळतो. न्हय घराघरांनी वचून तुका शिराप आसात, न्हय तुका कोणें कितें करून दवरलां, न्हय तुजो जागो सोमाना, तें खंयचेय न्हय तांचो मांडो सोमाना. कित्याक? तांकां दैवी काकुळट गुंतूना. देवाच्या वाटेंत तावन आमकां कोण सुखयता पळया, ते दैवी काकुळटीचो अनुभव जोडूंक ना तांणी. पळया कशें सांग पावलान दैवी काकुळटीचो अनुभव जोडलो. रावडी जावन आसलो तो सावल जावन आसतना. मारतालो, ताका जाय जाल्लें तो सांगतालो. ताजी तकली पिरवल्ली, ताजें हेड डॅमेज जाल्लें, PhD करन पुरो शिकोवन दैवी काकुळट कळीत नातली. आज आमी लोकांक बांदवचें नाका, लोकांक फटोवचें नाका. देवाच्या वरणी वर्ते आमी कोणी न्ही, देवाची काकुळट ती वर्त
वर्ती जावन आसा. आमी म्हणटा सोबीत कांतार न्ही गे, देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या. वय तो काकुळतीचो देव, काकुळतीचो सागोरू तो आमकां बक्षिता. त्या खातीर तुमच्या मतींत बेसो पुरो. थोडे दीस आदीं कोणेंय म्हाका फोन केलें, फादर आमच्या कुटुंबांत समाधान ना. फादर आमच्या कुटुंबांत समाधान ना असो कारण आमगेर कोण गेलो मागण्याक, तो म्हणूंक लागलो तुमच्या शेजाऱ्यांनी कितें करून दवरलां. हांवें म्हणलें काले भिंडी सोलां करून दवरल्यांत. सोडा आनी एक कोणाक भुरगीं, तांकां भुरगीं नात, 9 वर्सां जालीं भुरगीं नासतना म्हजे कडेन मागोवंक आयिल्लीं. हांवें मागीर विचारता सुमार एक अर्दो घंटो खंय एक हॉटेलांत ब्रदरा कडेन मागोवंक ते गेल्लीं. थंय मागोवन त्या ब्रदरान म्हळें तांकां कालें तुमकां ते भुरग्यांचे सुमार नेगेटीव मेसेज दिल्यात. दैवीक काकूळत नेगेटीव मेसेज न्हय, पॉझिटिव्ह मेसेज. देव नेगेटीव न्हय, देव देवाचो आत्मो आमकां बळवून करता, बिजुडो करना. बायबल आमकां सांगता तो बिजुडो करना, भिवकुरो करना. जेजू थंय आमी धैर्यादीक, जेजू थंय आमी धैर्यादीक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची काकूळत ती वर्ती, ताका गड ना, ताका कोणेंच हाड घालूंक तड ना. फादर फ्रँकलिनान आनी कोणेंय त्या काकूळतीक गड घालूंक सादत ना. देवाची काकूळत तशी. तुमी पळया कुर्सार कितें जालें, 2 सोर आसले. एक सोर कितें म्हणूंक लागलो, तो ताजेंच राजां उलोवंक पडलो, ताजेच चिंतूंक लागलो. ताजें परिवर्तन येवना, ताज्या वर्तनान परिवर्तन येवना, ताज्या चिंतपान परिवर्तन येवना. कशें काकूळत भोगतलो तो? आमी घरा बसून आमच्यांत राजां उलयल्यार देवा विशांत, मागण्या विशांत, दैवी काकूळते विशांत, रेतेरी विशांत, साक्रामेंता विशांत राजांव आमकां सालवासांव दिना, राजांव आमकां बेसावी दिना. आमकां कितें जाय? आमी विधेयी जाय. दैवी काकूळत जोडी जाय. हांवें तुवें विधेयी जाय. कसो जाके विधेयी जालो, कसो बार्तिमेव विधेयी जालो, कशे सोग जण त्या आरिगाराक आपोवन हाडनायले आनी लक्षलो सोर जेजूच्या बोगल्यान आसलो तोय विधेयी जालो. तो म्हणूंक लागलो तुका देवाची भिरांत ना हांगी. आमी शिक्षा भोगची सहज, पूण हाणें कितेंच करूंक ना. आनी ताणें दैवी काकूळत जोडली, तो सर्गा पावलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा दैवी काकूळत. आमी हांगा रुल्स रेग्युलेशन घालून बसोंक न्हय. त्या खातीर पापा फ्रांसीस केदाळाय म्हणलो आनी काकूळतीच्या वर्सा तो सांगूंक लागलो, तुमची दारां उक्तीं दवरा, इगर्जेचीं दारां, काळजाचीं दारां. कित्याक त्या तुमच्या गोवळ्याक ताज्या बकऱ्यांचो वास कळीत आसा जाय. द शेपर्ड शूड स्मेल द शीप. म्हळ्यार ते वास, म्हळ्यार तुजो लोक तुका कळीत आसा जाय. चड वर्तो आमच्या जिवितांत जावन आसा मोगू. तो मोगू देवाचो मोगू. देवाची काकूळत म्हळ्यार दैवीक मोगू. त्या खातीर नव्या सोल्ल्यान तुमी पुरो पळयशात जाल्यार जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें तांकां पळोवन. जेजूक कोणा वयरी राग द्वेश हागे मोसोर येवंक ना. मोवाळ्ळें, खंय खंडन करी केलें, तांकां तिदविलें, तांकां बदलूंक ताणें प्रयत्न केलें, पूण ताजें काळीज मोवाळ्ळें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज दैवी काकूळतीचो आयतार. आमी दैवी काकूळतीचो तेर्स म्हणटा. बेश्टे आमी तो बाय हाट तेर्स म्हणसो नाका. ताजें एक एक उतर आमकां दैवी काकूळतीचो अनुभव दिता. आज मस्त जाणांनी, साबार जाणांनी म्हाका सांगलां 3 वरांक तें करचें मागणें. ह्या तेर्सा वयर एक कण जातेच दैवी काकूळतीचें मागणें आमी म्हणटा तातूंत सकत आसा. कित्याक जेजू जिवांत जाला, जेजू आमचे मदें आसा. जेजू खंय वतय गुड्यार गीत, खंय माठ्या भितर ना तो देव आमचे मदें. खंय दोग या तेग मेळटात थंय तो आसा. सकाळी मागणें, सांजेर मागणें, कुटुंबा मागण्यान दैवी काकूळत आमकां मेळटा. वैयक्तीक मागण्यान दैवी काकूळत आमकां मेळटा. साक्रामेंतांत आमकां दैवी काकूळत मेळटा. आमच्या वाड्या जमातीन दैवी काकूळत आमकां मेळटा. आमच्या संघटनी आयोगांनी आमकां ती दैवी काकूळत आमकां मेळटा. देवाचें उतर वाचतना आमकां ती दैवी काकूळत मेळटा. तर ती आमी होगडावची नाका. आमी तें बेश्टें हें बेश्टें म्हणून आमच्या राजावान जिवोवचें नाका. देव आमकां अवकाश दिता आनी त्या काकूळतीन आमी जियेतना आमकां तो आशिर्वादीत करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आयतारा
सगळो संसार दैवी काकुळतीचे पेस्ताचरण करतना हांव तुमच्या खातीर मागतां. तर आज विशेष मापान हर एकल्यांच्या वयर विशेष मापान मस्तू जाणां बेड्डार आसात, मस्तू जाणां पिडेंत आसात, मस्तू जाणां ICUंत आसात, मस्तू जाणां जिवन मरणा मध्ये झुजते आसात, मस्तू जाणां उतरप्रायेक पावोन पिडे शिडेंत वळवळण आसात, सबार कुटुंबांनी समस्या आसात, रीण आसा, जावंक पुरो सबार कुटुंबांनी केजी आसात. भियेनाकात, कांगाल जायनाकात. जेजूच्या नांवान आमकां सुटका आसा, जेजूच्या नांवान आमकां जैत आसा, जेजूच्या नांवान आमकां बेसांव आसा, जेजूच्या नांवान आमकां आशिर्वाद आसा. त्या खातीर पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणू लागलो ह्या नांवा शिवाय दुसऱ्या नांवान आमकां सुटका ना. त्या खातीर तेंच नांव जेजू, त्याच जेजूच्या नांवान आज हांव तुमकां सुटका घोशीत करता, आशिर्वादीत घोशीत करता, बेसांव घोशीत करता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताजी दैवी काकुळट 740 crores 740 करोड लोकांचेर देवून येवं दी. सगळ्या राष्ट्रांनी समाधान देवून येवं दी. अनकर बनपस बंदोडेचो आत्मो तुटोवन पडोवन दी. कम्युनिस्ट राष्ट्रां भावार्था फाटी येवं दीत. भावार्थांत पयस जाल्ल्यांक भावार्थाचो उजवाड त्या दैवी काकुळटी द्वारे तांकां लाभोवन दी. जेजूच्या बगलेंतांत वळयल्लें तें रगत आनी उदक आशिर्वादाचें सगळ्यांचेर तें आशिर्वादाचें जावं दी. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हण हांव मागतां. बाप फ्रँकलिन सोजो, श्वोमो गादियेसीस, म्हज्या खातीर तुमी मागा. आमेन.